नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही आमी हे पळय वांयगे आसा हे मातशे फ्रिजान 4 दीस उरले म्हणून ते अशे स्कीन तेजी ही जाले मातशी भायरूच कशे दवरलेले ते कित्याक म्हाज्यो भाजयो खूब आसल्यो म्हणून हेचे न्ही आमी वांयग्याचे भरीत करूया। हेका न्ही हांवें आतां कितें केलां, धुलां, पुसलां आनी हे पळय अशे तोपलां मदीं मदीं अशें तोपूंक जाय ते तोपलां आनी आतां न्ही तेका मातशें अशें वयर तेल लावप वयर स्किनीक मातशें आनी गॅशीचेर दवरप। आतां तेका गॅशीर दवरुया। हे पळयात, आतां हे न्ही अशेंच दवरपाचें आनी अशें भाजपाचें आनी अशें भाजले की ना ते वयर तेजी स्कीन काळी काळीच जातली म्हणजे ते भितन बरें शिजतले आनी तशेंच ते आमी ते परत तोपान बीन चड शिजोवची ना, अशें हे उज्याचेरूच शिजपाक जाय ते ताका लागून ते अशें बरें भाजूनी भाजले की दाखयता। आता कितें करप जाणा, हे खोबरेल तेलाचो 1-2 थेंब घेतले पळय हे अशें घालप बेश्टेत, 2च थेंब चड घेवंक येना। म्हणजे कितें जाता जाणा, अशें न्ही जावपाक आयल्या उपरांत पयलींच ताजें आसतना करप ना, मातशे 2 थेंब अशे घेतले की ना आनी मातशे तेका स्प्रेड लायले आनी वयर सकयल लावपाची गरज ना, एकी कडेन लायल्या पुरो आनी परत आमी अशी फाटल्यान करतली पळय हे आतां भितन तेल वयतले आनी जेन्ना आमी हे अशें फाटल्यान टर्न करतली पळय तेन्ना तोच वास परत भितन येतलो। अशें केलें काय कितें जाता, तेका खोबरेल तेलाचो वास आसता पळय तो भितन बरो घमघमता, एब्जॉर्ब जाता न्ही तो म्हणून हे पळय खोबरेल तेल वापरलेलें हा। आतां ते बरें भाजूनी हे पळय आतां होच तेका पळय येवं लगे धुवर कसो न्ही म्हणजे ते तेल भितन हें जाता, तो वास न्ही भरिताक बरो येता मागीर। हे पळयात आतां हे बरें जाले पळयात आनी आतां थोड्यांक आतां कळना, समजा जाला की ना भितन अशें कळना, तेंच्यांनी कितें करप जाणा, आतां हे वयर काळे सगळे जाले, वयली स्कीन तेची जळ्ळी म्हणजे ते भितन जालेच पण न्ही तरी थोड्यांक कळना, तेंच्यांनी कितें करप अशें न्ही असो बेश्टोच भितन घालप सुरी आनी वयर काडप पळया कांयच लागना आनी इज्जी भितन गेले न्ही म्हणजे जाले ते। कित्याक सांग, वांयगे हे रोखडे शिजता। आतां हे गॅस बंद करुया आनी हे काडुया आनी निवोवया। निवले की तेजी वयली स्कीन काडपाची आनी काडपाचें तेजें मागीर सगळें वयर क्लीन करपाचें आनी मागीर वापरपाचें ते। हे पळयात आतां हे निवल्ले न्ही म्हणून ताची स्कीन पळया सारकी एका लेवलार आयली पळयली अशी आनी मदीं मदीं हेका बिळोक पडले हे जावंक ना पळय, शिस्तीन बरें आयलें पळयलें सारकें अशें येता ते म्हणून मातशें निवोवपाक जाय ते गरम गरम आसतना गडबडी करून ते काडूंक जायना वयली स्कीन। आतां पळय स्कीन सारकी सेपरेट आयली आनी क्लीन निव्वळ सारकें आनी वेवस्थीत हे पळय ब्रिंजलाक आसले तशें म्हणजे वांयगे आसले पळय तशें आसाय पळय आनी हे बरें जालां हे पळय आतां मातशें गरम आसा ते आतां ते मॅश करपाचें म्हणजे हे पळय अशें मातशें गरम आसतना आनी आतां फुडली तयारी करुया। जालें आतां हे पळया, आतां भरीत करपाक साहित्य कितें लागता तें सांगता।
हो इल्लोसो हिंग घेतला स्प्रेड जाला म्हणून चड दिसता इल्लोसो आहा तो पळय हिंग तातूनच घालप असो आणि ही घेतल्या सासवां मीठ कानो ही बारीक हिरवी मिरची केल्या बारीक शिल्ल्या आनी इल्लीशी ओली कोथंबीर आनी सोय आणि कितें आसता आता तुमचे आता हे कितले आसा ते पळोवप वांयगे आता कितले आहा त्याच्या कमी न्ही कमी घालप कानो बी चड घालूंक जायना कित्याक वास आमकां वांयग्याचो चड येवपाक जाय कांद्याचो चड येवंक जायना म्हणून आता आमी कितें करूया हेका तेल लागता ते हांवें हे पळय दवरला पॅन आनी तेजेर तेल घातला ते तापले आता कितें करूया हे पळय सासवां घालुया सासवां जाली आता हिरवी मिरची घालुया आणि खरें आमी आदी कितें करताली आमच्या आई बीन न्ही अशी हिरवी मिरची बीन तळमीर एक एकदां घालताली टायम नासतालो तिका म्हणून मागीर भुरगीं बीन एक एकदां ती हिरवी मिरची बीन दांताक मागीर की रडटात न्ही म्हणून अशी घातली काय ना फोडणी दिवन मागीर कितें जाता ही एक तिखट नासता आनी ती खावपाकूय भुरग्यांक बरी जाता भुरग्यांनी सुद्दां चावल्यार ती तिखट लागना आनी आतां कितें करपाचें भितर न्ही कांदो घालपाचो मिरची मातशी सारकी करपाची आनी मिरची पळय सारकी दाखयता हे पळय मिरची मातशी फ्राय सारकी करपाची आनी कांदो न्ही मातसो फ्राय करपाचो चड करपाचो ना म्हणजे तेजी ओलसाण आसा पळय ती काडपाची इतलीच आनी तेका ब्रावन बीन करपाचो ना हे पळया आता ही मिरची जाली पळयली अशी जावपाक जाय मिरची ब्रावन कशी म्हणजे ती न्ही भुरग्यांक बरी ही पडटा आनी वासूय बरो येता तिचो आता पळय कांदो घालुया धाकटे कांदे दोनूच घेतलेले हां कांदो चड घेवन हांवें म्हाजे ते धाकटेच वांयगे आसले न्ही म्हणून तातूंतूच इल्लीशी पळय ओली कोथंबीर घालुया आता 1 मिनिट हेका जाले पण आता कांद्याचो बरो आता तेलान आता भाजता पळय तसो मातसो वास येवपाक लागलो कांद्याचो तेन्नाच तो पुरो करपाचो हे पळय आनी तशें जर तुमकां कळना न्ही जर कितें करप ट्रीक ती सांगता तुमकां कसो कांद्याचो एक बारीक कुडको घेवप आनी आपल्या हातान धरप तो गरम आसता आनी तो न्ही दांतान चावप आनी पळोवप म्हणजे चड असो कुरकुरीत कसो ताज्जो लागना न्ही म्हणजे जालें ओके आहा तें आतां जालो हो आता तातूंत कितें करूया आनी हांव दुसरे भशेनूय आनीक दुसरे तरेन करता तांबडो मसालो बीन घालून ते हांव मागीर केन्नाय तुमकां दुसरे फावट दाखयता आनी आतां भितर चवी प्रमाणे मीठ घालप मीठ मातशें कमीच घाला कित्याक कमी ज्यादा आसता त्या प्रमाणे घालूंक जाय आनी आतां भितर सोय घालुया ओली कोथंबीर घालुया आनी 1 पिंच कोणाक साखर जाय जर घातल्यार जाता भितर पण हांवें तितली सोय घेतल्या न्ही ताका लागून हांव साखर आनीक घालिना ही सोयचेच गोडसाण तिका मातशी लागतली हे पळय आतां कितें करूया जाणा हे अशेंच स्प्रेड करूया आनी 1-2 मिनटां तेका वाफ दिवया हे पळयात आतां हेका 1-2-3 मिनटां हांवें वाफ दिली हे पळय वास बरो घमघमलो घरान सारको म्हणजे कांद्याचो बीन वास आतां धापून वाफ कित्याक दिवप ती सांगता म्हणजे कितें आसा तेलाचो कांद्याचो सगळो वास न्ही लागता बरो आतां जालें रेडी टू सर्व आनी तुमी अशें मुद्दाम करून पळया आतां गॅस बंद करूया हे पळयात आतां हे पळय रेडी टू सर्व केला आनी टेस्टीक न्ही बेस्ट जाला आनी सिंपल सादी आनी झटपटीत रेसिपी फास्ट करपाची कोणाक टायम बीन ना पळय तेंच्यांनी आतां पयलीं काम आपलें करता करता वांयगे जर भाजून दवरीत न्हू फास्ट जाता ही
फक्त वांयगे भाजूंक जाय सारखे। आणि हे पळय आता चपाती बरोबर बीन सर्व करा आणि पोटभर खाया। तशेंच म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब मातशें यादीनूच करा आणि बेल वाजया। आणि तुम्ही आता हो टायम तुमचो मोलाचो टायम आसता तो काढून म्हजो व्हिडिओ पळयता आणि हांव खरेंच सांगता तुमकां मनापासून देव बरें करूं।